मॉर्निंग. कशा आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत रावात. आणि सगळ्यात पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. हायच्या ह्या नव्या व्हिडिओन तुमचं खूप खूप मनातल्यान स्वागत. तर एक गोष्ट अशी की हांव जे तुमकां म्हणटा पळय ना, कशी आसात तुमी सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, मस्त मजेत अशी रावात अशें जे हांव तुमकां म्हणटा पळय न्हू. सो तो वर्ड जो आसा पळय म्हाजो, तो इतलो फेमस जाला. जे कोण अशे नोन पर्सन आसा, जे नोन व्ह्युअर्स आसा जे म्हाजे, ते म्हाका खंय केन्ना मेळटा फोन बी केल्यार तशेंच म्हणटा, मस्त मजेत हो वर्ड तुजो आमकां खूब आवडटा. खंयच्यान इनोवेट केलो काय म्हणून तुवें हो वर्ड. एक्चुअली इनोवेट अशें कांय ना, खंय तरी आयकल्लो आसतलो जावं केन्ना म्हाज्या तोंडांतल्यान असो येयलो आसतलो, दोनी वर्ड जॉईंट सो ते तशेंच उरले आतां. आनी आतां तो न्ही म्हाजो एक मार्क असो जाला आतां. कजन बी म्हाजे तसो म्हणटा म्हाका. एक म्हाजो कजन आहा तो बी तसोच म्हणटा, कितें गो मस्त मजेत मुगो, आमी मस्त मजेत अशें म्हणटा. सो आतां न्ही म्हाका बीन जेन्ना तो हांव वर्ड जेन्ना अशें उलयता जावं म्हाका रिमायंड जाता पळय तेन्ना तुमची बी म्हाका खूब याद येता, जी म्हाका अशें म्हणटा पळय न्ही की मस्त मजेत हो वर्ड म्हाजो खूब आवडटा म्हणून तुमकां. तो तुमचे म्हाका खूब याद येता ह्या वर्डा फाटल्यान. खूब तेंप जालो हो वर्ड जो आसा पळय न्हू, हांव म्हणटा तो म्हणटा तुमच्या तोंडांतल्यान बी म्हाका खूब फावटी आयकपाक मेळटा की आमी मस्त मजेत आसा, तूं कशें आसा का म्हणून. विचारतनाच थोडी जाणां तशी विचारता, आमी मस्त मजेत आसा, तूं कशें आसा का म्हणून. तर आयज आसा संडे, आयज संडे, बट एज युजल आयज बी एक नॉर्मल संडे आमचो, की आयच्या दिसा बी आमी खंयच वचनात. तुमकां तर खबरच आसा कितले संडे जाले. आमी अशें चिंतता एवरी टायम असो कितें ना कितें प्लॅन करता की आयज खंय ना खंय वयतली चलया, आयज मातशें खंय भायर वचून या, मातसो मायंड जो आसा पळय तो फ्रेश करया, मूड मातसो फ्रेश करया अशें म्हणून. बट खंय वचप आसा पळय तें जायत ना. पळोवया आतां खंयचो केन्ना असो संडे येतलो आपल्या वांगडा अशें आमचे लग घेवन येतलो ज्या संडेक आमी खंय भायर वयतली. कारण खूब संडे जाले आमी खंय वचप जायच ना, कितें ना कितें जातात. आयज बी तशेंच, आयज बी हो बिजी आसा, सो आयज बी खंयच पावना. एक्चुली आयज आमचो प्लॅन आशिल्लो की आमी आयज खंय या अशें म्हणून. लास्ट संडेक आमी घरा गेल्ली, सो ते बी कामा निमित्तानच गेल्ली लास्ट संडे गेल्ली तेन्ना. आनी आयज आमचो असो प्लॅन आशिल्लो चल या अशें म्हणून, फूल डे नाल्यार हाफ डे तरी. बट अशें संडेकूच जाता एवरी टायम आमच्या वांगडा की हेका कितें ना कितें काम येताच लास्ट मोमेंटार, आनी आमचो मागीर प्लॅन जो आसा पळय तो पोस्टपोन जाता. पळोवया आतां केन्ना खंय पावता. अशें चिंतलेलें खूब दीस जाले खंय या अशें म्हणून, पळोवया कशें कितें पावता तें. तर आयज असो संडे आनी सकाळची न्ही ऑलमोस्ट 11 सुमार जावपाक येयली. तर घरातले रुटीन काम जे आसा ते कंप्लीट जाले. बाकीचे म्हळ्यार अशें न्हावन धुवप ते बी सगळें जालें, देवाची पुजा बिजा जाली, सगळीं कामां जाल्लीं आसा कंप्लीट. आतां म्हाका फक्त रांदपाचें म्हळ्यार नुस्तें आसा, नुस्तें घेतलेलें आसा. म्हळ्यार सदांच नुस्त्याची वाट पळोवपाक पडटाली न्हू. आयज ना, आयज नुस्तें अवेलेबल आसा म्हाजे कडेन. सकाळीं घेतलेले बांगडे, सो ते आसा बांगडे. तेंचे हांव आयज बांगड्याचें हुमण करतलें आनी बांगडे न्ही फ्राय करतलें. सो खूब आसा ते बांगडे, मागीर फ्रिजान दवरून बी बरें लागना न्ही, ताका लागून बांगड्याचें हुमण करतलें, बांगडे फ्राय करतलें. आनी आयज सगळ्यात पयलीं म्हाका मेन काम जें आसा पळय न्हू तें आसा की पणट्यो धुवपाक जाय. आतां तुळशीचें लग्न केन्ना बुधवाराक जाल्लें, बुधवारा यूज केले ब्रेस्तारा म्हणटा तूं आमी घरा गेले शुक्रार शेनवार आनी 2 दीस गेले, म्हाका तें धुवपाक मेळूच ना. आयज संडे आसा, आयज धुवपाक जाय. हँड ग्लोव्स बी पळय ताका लागून हांगाच दवरल्या हेणें म्हाका की हँड ग्लोव्स घाल आनी धुय म्हणून, नाकटां काळी पडटा न्ही मागीर. सो तर न्ही त्यो धुवचे पयलीं फुगपाक घालपाक जाय. त्यो कश्यो धुता, कश्यो क्लीन करता ते बी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. कित्याक लागून जाणा, आतां आमी त्यो पणटे काडल्या, आतां मोदी अशें युजली यूज जायना न्ही त्यो, आतां ते खूब टायमान यूज जातले नाल्यार डायरेक्ट नेक्स्ट दिवाळीक यूज जातले. सो ताका लागून न्ही तांकां स्टोर करता आसतना कशें करप, त्यो कश्यो दवरप, कशें धुवप हें तुमकां हांव दाखयता, शेअर करता. ते जर अशेंच जर बेश्टेच उदकान घालून काडल्यो आनी वताक दवरून जर सुकोवन काडल्यो न्हू, तांचो वास वचना. जे कडेन पळय त्यो दवरिता पळय थंय मागीर वास येवपाक लागता तेलाचो असो, खवटेल्लो असो. ताका लागून त्यो मातशें सारकेच धुवपाक पडटा. सो त्यो कश्यो धुयता कितें तें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता, दाखयता तुमकां की कशें धुवप, त्यो कितें करप तें. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार एक लिक्वीड तयार करप, म्हळ्यार उदक जें आसा पळय न्हू तें रेडी करपाचें. आनी हें ज्यो आसा पळय न्ही पणटे ज्यो आसा पळय त्यो फुगपाक घालपाक जाय. तर गरम उदक लागतलें तेच्या खातीर आमकां. पयलीं म्हळ्यार उदक तापोवन एका बकेटान किंवा टबान घालून घेवया आमी, आनी मुखाल्लें मागीर दाखयता. सो पयलीं न्ही हांव उदक तापयता आनी बकेटान घालून घेता. तुमी बकेट किंवा टब दोनी यूज करपाक शकता. मागीर उदक तापोवन जालें की दाखयता तुमकां. हें न्ही हांवें हांगासर अर्दे बकेट सुमार न्ही उदक घेतलां आनी उदक जें आसा पळय न्हू तें एकदम गरम अशें आसा. हें पळयात, गरम उदक हांवें बकेटान घालून घेतलां. तुमचे कडेन जर बकेट किंवा टब आसा न्ही, जर टबान सुद्दां घातल्यार जाता.
हांगासर न्ही लायट असो धुंवर येता तुमकां मे बी कॅमेरान दिसनासतलो बट उदक जे आसा पळय न्हू तें बरेंच गरम आसा. सो हितून न्ही आमकां आतां लिक्वीड डिटर्जंट जो आसा पळय न्हू तो घालपाक जाय. तुमचे कडेन जर लिक्वीड डिटर्जंट ना न्ही जाल्यार तुमी विम लिक्वीड जे येता पळय न्हू जेतून आमी आयदनां बी धुता पळय तें बसून यूज केल्यार जाता. बट सर्फ जो आसा पळय न्हू तो तुमी मोस्टली एवॉयड करा कित्याक की सर्फाचो आनी मागीर एक वेगळो तसो वास येता. तेका लागून तुमचे कडेन जर डिटर्जंट आसा न्ही लिक्वीड जाल्यार वेल्यान गुण ना जाल्यार तुमी विम लिक्वीड जे आसा पळय न्हू तें घातल्यार जाता. डिटर्जंट लिक्विडाचे अर्दे कॅप सुमार न्ही हांवें हांगासर लिक्वीड घालून घेतलां. चड ना हे पळय अर्दे कॅप इतलें. सो हें लिक्वीड घालपाचें तितून. तेजे नंतर न्ही हांवें हांगासर हो बेकिंग सोडा घेतला. हो न्ही हांवें मोठे 2 चमचे सुमार बेकिंग सोडा घेतला तो बी हितून घालून घेता. उदक न्ही गरम आसा सो हितूनच हांव न्ही मातशें मिक्स करून घेता. उदक न्ही इतलें गरम घेतलां हांवें की हात न्ही घालपाक जायना इतलें गरम हांवें उदक जें आसा पळय न्हू तें करून घेतलां. हितून मिक्स करून घेतलें कित्याक आमी हितून पणट्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आतां डीप करून घेवपाच्यो. तर ह्यो हांगासर म्हाज्यो पणट्यो. तर हितून न्ही वाती बीन ज्यो आसा पळय त्यो कांयच दवरप ना. त्यो वात बीन सगळी काडून घेवपाची आनी ह्यो न्ही आमकां आतां हितून डीप करपाक जाय. एक एक करून न्ही हांव सगळें हितून घालून घेता. हे पळयात हितून न्ही ह्यो हांवें आतां डीप करून घेतल्यात. सो ह्यो न्ही हांव आतां अशेंच एक मिनिमम न्ही 2 ते 3 वरां खातीर हे दवरतलें. जर तर तुमी हे रातभर सुद्दां ओवरनायट दवरलें न्ही कांय प्रॉब्लेम जायना कांयच जायना पणट्यो. सो हांव न्ही आतां दिसाच्यो घातल्या म्हणून एक 2 ते 3 वरां हितून अशेंच डीप करून दवरता. तें म्हळ्यार बाकीचें म्हाजें जें कितें काम आसा पळय तें करून घेता आनी मागीर हे क्लीन करता तेन्ना दाखयता तुमकां. जेवणाचो प्रोग्राम चालू आसा म्हाज्या किचनान हांगासर. तर हें हांगासर शीत जालें बांगड्याचें हुमण केलां आनी हे हांगासर बांगडे जे आसा पळय ते फ्राय केला. मॅक्रल रेशादो फ्राय रेशाद मसालो लावन बांगडे जे आसा पळय ते फ्राय केला. तुम्ही म्हणटाले 3च का म्हणून ना हे 3 बांगडे जे रेशाद फ्राय केल्या विदाउट रवा एंड ऑल. आनी हे जे हांगासर दवरला पळय ते 2 बांगडे. सो हे हांवें नॉर्मल मॅरिनेशन करून दवरलां. सो हांव हेका रवो बिला नॉर्मल जशें आमी फ्राय करता पळय तशें फ्राय करतलें. हे म्हाज्या खातीर आनीक हे रवो बी लायनासतना हेजे खातीर. सो हे हांगासर भाजप चालू आसा आनी हांव मोस्टली न्ही रवो लायनासतना भाजप एवॉयड करता पळय न्हू तें हेका लागून. पळय गॅस हे सगळें बर्नर हे सगळें पिड्यार जाता. पळय हांगा म्हटल्यार मिसळां ह्या सायडीच्यान सगळ्या जाता वॉट्यार प्लॅटफॉर्मार हे सगळें उसळटा. तेका लागून न्ही हांव मोस्टली रवो लायनासतना भाजप एवॉयड करता. प्रिफर करता रवो लावन. सो हे हांव मागीर बसतलें रवो लावन. पयलीं हेका लागून हे 3 भाजल्यात. मोठे बांगडे मेळुना म्हाका सो तेका लागून बारीक बांगडे जे आसा तेच हांवें रेशाद मसाल्यान फ्राय केले. मेळ्यात असले बांगडे आनी बाकीचे बांगडे हुमणाक घालून हुमण करून काडले. जेवण जे आसा पळय तें म्हाजें सगळें करून जाल्लें आसा. फक्त हे नुस्तें जें आसा पळय तें काडून मागीर रवो लावन जें म्हाका भाजपाचें तेंच नुस्तें भाजपाचें मागीर जेवन घेवपाचें. सो जेवणाचें व्हडलें कांय टेंशन ना. आवाज पळय बॅकग्रावंडान कितलो व्हडलो तो नुस्त्याचो. सो हे सगळें नुस्तें बी जें आसा पळय तें भाजपाचें करता. टायम आय थिंक व्हडलो कांय जालो ना जेवपाचो टायम सुद्दां जालो ना दिसता. बट आयज म्हजें रांदून जें आसा पळय तें बेगीन जाल्लें आसा. सो आनी थोड्या वेळान मागीर म्हाका जेवन बिवनी पणट्यो बी धुवन काडून दवरपाक जाय. तें सगळें काम आहा तेका लागून म्हटलें जशें जशें जाता तशें करीत या अशें म्हणून. सो चलात तर नुस्तें बी जें आसा पळय तें भाजून घेता. जेवता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां. काल सांगलेलें पळय झाडांक उदक घालपाक जाय म्हणून झाडांक उदक बी घातलें ना. तर आतां झाडांक बी उदक घालपाचें जेवन तें सगळें काम करून घेता. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर आतां न्ही सांजची 5-5:30 सुमार जावपाक येयली आनी गाडी पळयात. ही बी गाडी हांगा आसा ही बी गाडी हांगा आसा. सो हेज्या वयल्यान न्ही तुमकां कळत आसतलें की पात्रांव जो आसा पळय ना तो येयलो म्हणून. दनपारां जेवन गेल्लो तर आयलो हो झाडांक उदक घालता. हे पायप घेवन आयलो. दनपारां जेवन खावन मस्त टुण्ण जावन गेल्लो तो. ते रात येवन च्या बी पिला आनी परत आनी आतां परत कामां लागला. झाडांक उदक घालूंकूच नाशिल्लें. आनी तुमकां हांव जशें की सांगत आसा न्ही म्हाका
भितरली ही जी झाडां आहा पळय भितर त्या झाडां उदक घालपा जाय म्हणून घालप जायच ना. हय हे तुगे तुवें ते रंगोवन दवरले ते काडा ते कितें ते हळशीक गॅलरीक सगळी गाडये घातली फुलां हाडली हांगलेली तुळशी घातली फुलां हाडली हांगलेले काड ती आं नाका आशिल्लें. आनी ती म्हाजे कडेन सूत तुट बीन हांवें गुंतल्या हरशी ती पूण म्हाजे कडेन तुटना ते सूत ते पयर हांवें एक काडून हांगसर घातलेले बायकाचे काय कित्याचे तरी लक्ष्मी पुजनाचे. सो हांव म्हणपाक लागला आतां आपूण भायल्या झाडाक उदक घालता अशें म्हणून हांव सद्याक तरी हांगा बसलां कित्याक की जळार ना मागीर एकदां असो टायम जायनाका असली मच्छर येवपा लागतली जाणा ताका लागून मातशें बसया म्हटलें मागीर वता हांव भितर झाडाक उदक घालपाक. 2 दीस जाले हांव झाडां उदक घालत आहा तोंडानूच फकत मॅन्युअली घालप जायच ना. पणटे ज्यो सकाळी हांवें गरम उदकान घातलेले पयलीं लिक्वीड आनीक बेकिंग सोडा घालून ते पळयात कितें जालां ते वयल्यान पळयात हांगासर अशें कितलें तेल अशें येयलां पळय. सो ह्यो पणट्यो आतां हांव घासून घेता. तर ह्यो पणट्यो ज्यो आसा पळय त्यो पयलीं न्ही सगळ्यो आमी हितूंतल्यान काडया उदकांतल्यान न्ही काडून घेवया आनी हें उदक जें आसा पळय न्हू तें उडोवपाचें आनी दुसरें उदक घालून घेवया. तुमी जाय जाल्यार गरम उदक बी घातल्यार जाता परत जे नेक्स्ट घेता ते नाजाल्यार थंड उदकान बीन धुवन घेवपाच्यो. सो हांव न्ही ह्यो सगळ्यो पयलीं भायर काडून घेता आनी मागीर उदक जें आसा पळय तें ओडून घेता. तें उदक ओडून हें हांवें हांगासर बरें उदक घेतलां. हितून न्ही ह्यो पणट्यो आतां आमकां धुवन काडपाक जाय बरें न्ही. 2-3दां उदक जें आसा पळय तें चेंज करून ह्यो पणट्यो हांव हांगासर आतां धुवन काडटलें आनी मातसो न्ही वयल्या वयर ब्रश मारून घेता कितें तेल बीन जर अशें करून खाचीन डिजायन आसता न्ही त्या डिजायनान भरून उरलें बी जाल्यार वास येतलो न्ही मागीर म्हणून. हे न्ही हांगासर असो करून हो एक ओल्ड टूथब्रश घेवन वयल्या वयर न्ही असो करून ब्रश मारता. कित्याक लागून जाणा हें काळें जें आसा पळय न्हू तें तर वचपाना तेजें तर तशेंच उरतलें वातीचें न्हू तें जस्ट फकत तेल बी खंय खाचीन उरलें जाल्यार वास येता न्ही ताका लागून वयल्या वयर न्ही हेका असो ब्रश मारून काडटा. सो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांव अशेंच करून मातसो ब्रश मारून काडटा. नेक्स्ट इयर मागीर हांकां परत रिपेंट करपाच्यो. पेंट केलो म्हणून व्हडलें कांय ना. ह्यो हांगासर न्ही हांवें पणट्यो बऱ्यो घासून धुवन हाडल्या. आतां न्ही ह्यो आमकां ड्राय करून घेवपाक जाय. सो आतां सद्याक तरी भायर वत ना तुमी पळोवपाक शकता सांज जाल्यार 6 सुमार जाली. तर हांव कितें करता हांगासर टिपयचेर न्ही पोनाक ह्यो अश्यो सद्याक अशें करून न्हिस्तोवपाक घालता आनी मागीर फाल्यां सकाळीं वत आयले की वताक घालून सुकोवन काडटलें. वताक घातलें न्ही मातशें बऱ्याक पडटा वास बी जो आसा पळय तो येयना तितलो खंय आसा जाल्यार नाजाल्यार लायट असो 1-2 दिसां खातीर वास हो येताच न्ही ताका लागून ह्यो हांव हांगासर घालून घेता आनी मागीर फाल्यां वताक घालून सुकोवच्यो. आमगेर न्ही हांगासर कितें कबड्डी चालू आसा. कबड्डीत न्ही रे ही पळयात हांगासर कबड्डी चालू आसा. टायम 8:15 जाल्यार. हो हांगासर व्हिडियो म्हजो हो पळयतालो आनी हे म्हाजे कामाचे म्हटल्यार युट्यूबाचेर न्ही दुसरे कामाचे बुक्स सगळे. सो ते सगळे चालू आसा आनी भितर दाखयता तुमकां कितें चालू आसा तें. आयज आमगेर जेवपाक हें पळयात आमगेर डिनराक हें आनी शेफ हो हॅलो तांदळाची भाकरी बाय शेफ मिस्टर विनय. सो भाकरी जी आसा पळय न्हू ती केळी पानार थापून घेतल्या आनी पीठ तांदळाचें. तुमी आतां म्हणटली तो थापता का म्हणून. तर हय जेन्ना जेन्ना पळय आमगेर तांदळा पिठाच्यो भाकऱ्यो करता पळय न्हू तेन्ना होच थापता. म्हागेलें काम भाजपाचें थापपाचें काम हेगेलें. कित्याक लागून जाणा ही भाकरी जी आसा पळय न्हू ती म्हाज्या मेरेन पावोवपाचें काम हेणें केलां. म्हळ्यार म्हाका खबर नाशिल्ली पयलीं की अशी तांदळाची भाकरी बी करून खाता म्हणून. जेन्ना हांव हांगा येयलां पळय
तेन्ना हांवें फर्स्ट खाल्ली. पयलीं म्हाका फोनार बी सांगतालो तो केन्ना आपल्यान भाकरी केल्या म्हणून रे. सो हीच ती भाकरी. आनी हेचो न्ही हांवें तुमकां रेसिपी बी दाखयल्या ऑलरेडी एकदां. म्हाजी रेसिपी न्ही, हेजी रेसिपी. सो हे पळय तांदळाचें पीठ कांयच व्हडलेशें ना. तुमी जर ती कोणी रेसिपी पळयल्यार तुमकां खबर आसतलें, ना जाल्यार इन शॉर्ट सांगता. मीठ घालून तांदळाचें पीठ जें आसा पळय तें घालून घेतलां गरम उदकान. गरम म्हळ्यार सामकें खतखतीत न्ही, नॉर्मल अशें उदकान, नॉर्मल गरम उदकान हें घालून घेतलां. थोडे टायम रेस्ट करपाक दवरला आनी अशी जी आसा पळय ती डब करून भाकरी थापून घेवपाची. केळी खोल्याचेर, कपड्याचेर, कॉटन कपडे बी आसता कित्याचेरय. आनी मागीर तवो जो आसा पळय तो गरम करून तेचेर भाजपाची. हो तवो न्ही हा भाकरेचो, हो दुसरो तवो, हो पोळ्यांचो तवो दिता तुका हो दुसरो. म्हाजे कडेन न्ही थापप सारकी जायना, म्हटल्यार अशें रावंड जाता, सगळें सारकें जाता, तुटना बिटना. बट जो पळय तेजो हें येवपाक जाय पळय न्ही, म्हटल्यार दाट पातळ, तो तेकाच सारको खबर आसा. आनी तो ना जाल्यार जावं तेजो मूड ना जाल्यार केन्नाय हांव करता, बट मोस्टली तोच करता. सो आयज आमगे जेवणाक तांदळाच्या पिठाची भाकरी, डिनर फॉर डिनर न्ही रे. सो भाजता घालता, दाखयता तुमकां कशी घालता ती गॅसार. तवो जो आसा पळय तो पयलीं तापोवन घेता. हांव पळय दवरलो पात्रांवान तवो. हो हांगासर न्ही तवो दवरला. असले तव्याचेर न्ही आमी फर्स्ट टायम करता, नाजाल्यार मोस्टली हेचेरच करताली, नॉन स्टिकाचेरच. पळया डबा. सो एक्चुली न्ही हे भाकरी बिची करता पळय नुस्तें तेका तेल लागना, तेल जें आसा पळय तें यूज करना. बट फर्स्ट टायम आमी असल्या तव्याचेर घातल्या म्हणून न्ही मातशें तेल घातलां हांवें, नाजाल्यार भाकरी लागत म्हणून पोंदाक. तांदळाचें पीठ न्ही तें तेका लागून. अशें करून मागीर काडून घेवप. ओके. मोडली जाल्यार वयल्यान उदक लायता, एकानी आतां वयल्यान उदक लावप. सो हें हांगासर न्ही अशें करून उदक लावन घेवप, नाजाल्यार ती ड्राय जाता न्ही ताका लागून. सो आनी 2 मिनटांनी मागीर परतून घेवपाचें. सर 2 मिनटां जाली, चारय कडो सोडून घेवपाच्यो आनीक परतुवपाची. गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरपाची आनी भाजपाच्यो. सो ही हांगासर मागीर रेडी जाली की दाखयता. ऑलरेडी डिटेल रेसिपी जी आसा पळय ती म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोडेड आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर वचून ती रेसिपी जी आसा पळय हेची पळोवपाक शकता. मस्त लागता एकदम. म्हाका बी पयलीं शी हें कितें अशें दिसतालें, मागीर मागीर जेन्ना पळय खावपाक लागले पळय आतां तर म्हाजें ऑल टायम फेवरेट जालां ती रे. खंय. आनी ही हांगासर आमची भाकरी जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा. चड करपोवपाची बी ना. तुमकां क्रंची जाय जाल्यार क्रंची करपाची, सॉफ्ट जाय जाल्यार सॉफ्ट करपाची. आमकां क्रंची लायक, ताका लागून आमी अश्यो क्रंची करतात. सो ही पळयात हांगासर आमची भाकरी रेडी. सेकेंड वन. आतां तेल बी कांयच लावना हांवें, मातशें 2 मिनटां धरत जाय उगला बरें. आनी अशा रितीन ही भाकरी. सो आतां आमी नुस्त्याच्या हुमणा वांगडा ही भाकरी खातली. एकदम A1 कॉम्बिनेशन. आनी चिकना वांगडा तर अरे रे 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 हा तोंडार रूच येयली न्ही रे चिकना वांगडा म्हणटकीर. उदक लावन घेतलें आनी हांगासर तिसरी तयारी आसा तिसऱ्याची चालू. तर ह्यो आमी ज्यो आसा पळय ते सगळे भाजून घेता आनी आयचो व्हिडिओ एंड बी करता त्याच्याच वांगडा. सो चलात तर मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरे म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. जर तर तुमी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्राईब करूं नाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्राईब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय.